नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपयली पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. बीच चॅक्स काडपा खातीर वेळ वाडोवन दिवपाचो पर्यटन खात्याचो विचार सोमारा जातलो निर्णय. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेची म्हायती. सांग्यार पिराराज वाठारांतले फोडले घर, दाराचे कुलूप फोडून फारायले 1.5 लाखांच्यो भांगराच्यो वस्तू आनी 20,000 रुपया. पुलीस कागाळ नोंद. फुडलो तपास सुरू. स्मार्ट सिटीचे 90% काम पुराय. कंत्राटदाराच्या चुकीक लागून स्मार्ट सिटीच्या कामाक जालो कळाव. मुख्यमंत्र्यान उक्तायली खंत. पणजेत पे पार्किंग केली सुरू. 31 मे मेरेन पे पार्किंग घेवपाक पालिकेन घाल्ली बंदी. महापौर रोहित मोन्सराताची म्हायती. नुव्या वेस्टर्न बायपासा लागसार स्वय अपघाताक 2 जाग्यारूच सोंपले आनी एकलो गंभीर. कार चलोवप्याचे नियंत्रण सुटिल्ल्यान रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या सिमेंट ब्लॉकाक दिलो धपको. नव्यान बांदून 4 वर्सां जावन लेगीत नुस्तेमारी खात्यान कुटबोना जेटीकडेन केलां दुर्लक्ष. नुस्तेमारी खात्याच्या मंत्र्यान एक फावट तरी करची पळोवणी. नुस्ते वेवसायीक सावयोची मागणी. आता पळयात खबरो विस्तारांत. बीच चॅक्स काडपा खातीर वेळ वाडोवन दिवपाचो पर्यटन खात्याचो विचार आसा, पूण कितले दीस वाडोवन दिवचे हे विशीं सोमारा निर्णय घेतले, अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता वांगडा बसका घेवन कितले दीस वाडोवन दिवपाचे ते थारायतले, अशें रोहनान सांगलें. बेनावले एमएलएन फोन केल्लो खबर आसा म्हाका. लेटर धाडलेलो अजून पावना म्हाका. पूण शेक ओनर्स एसोसिएशन, क्रूज, कार्दोज जावं बाकीचे स्टेक होल्डर्स दे हॅव बीन आस्किंग फॉर एक्सटेंशन. आमी मानतात की ह्या फाटी सिजन इलेक्शना खातीर तांकां जाय त्या प्रमाणे जावना. डॉमेस्टीक टुरिस्ट हाताच येवंक लागिल्ले आसा. गिनती ह्या दिसांनी वाडल्या कंपेर्ड टू द लास्ट मंथ. आनी ताज्या खातीर समज पळयलें जाल्यार बाय स्टॅट्यूट 31 मे आमी जेन्ना तारीख दिता, इट इज बेजिकली बिकॉज ऑफ ऑल वेदर कंडिशन्स, पावस, त्रास जावचे न्ही म्हणून. टुरिस्ट ह्या दिसांनी आसात आनी शेकवाल्यांनी रिक्वेस्ट केल्ले आसा. मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलां हांव आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता की ऑल्दो वी टॉक अबाउट 31 मे बीइंग द डेट ऑफ वी वील जॉयंटली एन्श्युअर कॉलॉबरेटिवली म्हणटा अशें की तांणी स्वता रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपा जाय की फाल्यां पावस आयलो, कितें त्रास जाले जाल्यार गॅस्टांक त्रास जावंक जायना. एज टुरिजम डिपार्टमेंट इज कन्सर्न, बाय मंडे वी वील टेक अ डिसिजन on how many more days we can give it to them. We will also have to talk to IMD and other people and understand the weather conditions. But principally, we can say that हांव म्हणना की पत्र बरयलां आनी हें बरयलां, but we will not disturb the activities till unless the weather conditions, subject to the weather conditions which have been prevalent. Tourismaकूय शेक ओनर्स have been, traditional शेक owners have been playing a role आनी खुबशे लोक टुरिस्ट येताय बी ह्या दिसांनी. तांणी स्वता बॅलन्स करपा जाय, कित्याक थोडे नुस्तेकार भाव असतात, वॉटर स्पोर्ट्सवाले असतात, शेकवाले असतात. इट इज वन इकोसिस्टम. एकट्याक समज दिसता दुसरी आमी सावंड लायलो म्हणून हें जाता, प्रॉब्लेम जाता, एंड वी डिस्टर्ब द एक्टिविटीज, जाल्यार वील हॅव अ प्रॉब्लेम. येता ते सिजनच्या पयलीं वी वील टॉक टू ऑल द स्टेक होल्डर्स. सांग्यावेल्या पिराराज वाठारांतल्या एका बंद आशिल्ल्या घराचेर चोरांनी हात मारलो. दाराचे कुलूप फोडून घरांतल्यो 1.5 लाखांच्यो भांगराच्यो वस्तू आनी 20,000ची रोख रक्कम फारायली. हे चोरये विशीं पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. गोंयांत सध्या चोरयांच्या घडणुकांनी वाड जाल्या. सांग्यावेल्या पिराराज वाठारांतल्या सावित्री नाग हे बायलेचे घर चोरांनी फोडले. फोडिल्ल्या घरात ती एकटीच रावताली. 2 दीस पयलीं ती आपल्या चेडवागेर रावपाक गेल्ली. तेन्ना चोरांनी ह्या संदीचो फायदो घेवन चोरयेचो डाव रचलो. घराच्या दाराचे कुलूप फोडून आलमारीत आशिल्ले 1.5 लाखांचे भांगराचे वस्ती आणि 20,000ची रोख रक्कम फारायली. संबंधित घरकान्नीन हे चोरये विशीं पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केल्या. कुळाघरात काम करपी बिगर गोंयकार कामगारांनी चोरी केल्या आसूये असो दुबाव तिणें उक्तायला. हांव चेडवागेर गेल्लें तेन्ना लॉक करून गेल्लें. मागीर शेजाऱ्यांनी म्हाका फोन करून विचारलो, आगे 2 दीस जाले हें दारां खिळीची आहा, लॉक करूं ना कित्याक म्हणून म्हाका कळ्ळें. मागीर हांवें शेजाऱ्या दुसऱ्या फोन केलो,
बाबरे मातशें घरा कडेन असो पळय रे म्हगेल्या कितें जालां लॉक ना म्हणटा अशें म्हणून. जाल्यार मागीर ते शेजाऱ्यान सांगलें आपूण घरा वचोन पळयना तुगेलें दार फोडलां अशें म्हणून. मागीर चेडूं आनी हांव येयलीं. येतगीर घरा येवन पळयत जाल्यार आरमार उगडी आशिल्ली, बॅग हेवटेन उडयलां तेवटेन उडयलां अशें म्हणून. मागीर पुलीस स्टेशनार वचोन केस दिली आनी मागीर सायब येयलो आनी पळयलो अशी खरी कंप्लेंट जाल्या. तूं कोणाचो संशय आहा काय म्हण विचारलें. आमगेल्या हांगा शेजरा भाटांक भाटकाराल्या भायले घाटी रावता. म्हाका तेंचोच दुबाव. आमी इतलीं वर्सां रावल्या केन्नाच चोरी जावं ना म्हणून म्हाका ताचो संशय आसा. ओके, किती किती चोरी गेला? चोरी म्हाजो एक हार व्हेलो आनी 20,000 हांवें 10,000 काजूचे दिवपा दवरलेले आनी 10,000 म्हाजे आनी हांव टुरा वचपा आशिल्लें म्हणून चेडवागेर गेल्लें. ते सगळें मोडोन वयतले म्हणून हांवें पयशे घरान दवरलेले. ते पयशे कितले लाखांचे ते असले सगळे? आशिल्ले 50-60 हाराचो जातले. आणि सगळे टोटल कितले जातले? 1-1.5 लाख पूण जातलो न्हू. पूण तो चोरलो आनी हांव गेले त्या दिसात चोरली दिसता तेणें. 2 दीस जाले खेळी म्हणटकीर म्हाका 3 दीस जाले काल आनी आयज 4 चवथो दीस जाल्यार तेणें तो घाटी एकटो पळो. म्हाका दुबाव येता तेजोच कळ्ळें. ते कितले वर्स जावन आसले ते हांगा? ते 6 म्हयने बीन जाले. चोडटे नवीन येयल्ले. हांव आसा पिराराज दांडो सांगे भागांक आनी म्हाजे फाटल्यान तुमी पळयतात ते घरांक चोरी जाल्ली आसा. ही चोरी 2 दीस पयलीं जाल्ली. पूण जे ही घरांक एकटीच बायल रावता, तिका घोव ना, तशेंच 2 जाण चेडवां आसा तांकां लग्न करून दिल्लें आसा. ती खंय तरी आपल्या चेडवागेर आठवड्याक एकदां वयता आनी तशीच करून गेल्ले कारणान खंय तरी चोरांक संदी मेवळे कारणान हे घरांक चोरांनी चोरी केली. आनी जेन्ना जे शेजारी जे रस्त्यान क्रॉस जातात तेन्ना तेणी पळयलें की खंय तरी खिळी घातली आसा, लॉक ना. तर तिका फोन करून विचारतकीर तिका कळ्ळें की आपणें लॉक केल्लें पूण अशें कितें जालें. मागीर तिणें येवन पळयलें जाल्यार खंय तरी दार फोडलेलें आसलेलें. मागीर तिणें बोडयेन खिळी काडली, भितर पळयलें सगळें सामान उस्तून दवरलें. सगळें जे सामान आसलें तें उस्तून पळयल्लें. तितून भितर 20,000 कॅश तेंचे चोरयेक गेल्ले आसा आनी एक हार जे टोटल मेळोन 1.5 लाख चोरयेक गेल्ले आसा अशें तिचें म्हणणें आसा. आनी जेन्ना आमी विचारलें की संशय कोणाचेर आसा काय तेन्ना तिणें सांगलें की जे हे भाटाक तुमी फाटीं सरावंडींग सगळे भाट आसा आनी हांगा कामाक भायले लोक आसा ते खंय तरी तेंचे संशय येता. आनी जे मनीस हांगा उदक मागपा येतात ते खंय तरी उदक मागपा येतना तांकां घराक पळयताले अशें तेणी म्हणलेलें आसा. पूण आनी तशेंच एक मानाय ते 2 जाण एक रुमाक रावताले. तितून भितर एक मानाय जो 3 तारखेक वचपा आसलेलो तो खंय तरी पयलींच गेल्ले कारणान तेजेर तिका संशय येयलो अशें तिणें म्हणलेलें आसा. पोलीस सगळें पळयला गेला पूण आजून पर्यंत एक 1.5 दीस जालो तरी सुद्दां पोलीस परत येवन हांगा कसलीच इन्क्वायरी केली ना. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरी सत्तरकर. सल्लागाराच्या चुकीच्या सल्ल्याक लागून स्मार्ट सिटीच्या कामाक कळाव जालो पूण स्मार्ट सिटीचे 90% काम पुराय जाला अशें मुख्यमंत्री दो. प्रमोद सावंत हांणी स्मार्ट सिटीच्या कामाची पळोवणी केले उपरांत सांगलें. पणजेकारांक स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून खूब त्रास सोंसचे पडले देखून मुख्यमंत्री दो. प्रमोद सावंत हांणी खंत उक्तायल्या. सगळ्यात पयली सेंट्रल पणजी एरिया म्हणजे सिवरेज आणि रोड्स हातूंतली सिवरेज पायपलायन सेंट्रल हातूंतल्यान आमी 7.4 किलोमिटर्स कंप्लीट केली. टोटल मॅन्युअल 251 मॅन्युअल्स. ओके, 3.5 किलोमिटर्स रोड आमी दोनूय कंप्लीट केला. पायपलायन आणि रोड रिस्टोरेशन सेंट्रल पायपलायनींतल्यान आमी पुराय करपाक शकले. ह्या विक्याच खातीर सांगता तशी पळोवंक वचत जाल्यार पणजेंतली सिवरेज ही पोर्तुगीज टायमा वयल्यान घातलेल्या हातूंतल्यान आशिल्ली. सर्विसीस सगळ्यो ज्यो आशिल्ल्यो ह्यो सगळ्यो सर्विसीस परत सगळ्या गटारांनी मेन हातूंतल्यान घातलेल्यो आशिल्ल्यो. त्यो करपा खातीरच स्मार्ट सिटीचें काम सुरवात केल्लें. जशें थोडेशे कन्सल्टेशनाचे प्लॅनिंग कन्सल्टंटाचे फेल्युअर जाल्ल्या कारणान कामाक थोडोसो उशीर लागलो. कामाक थोडोसो दोश आसा ना म्हणना आमी. बट तो सगळो ओवरकम म्हणजे स्मार्ट सिटी परत PWD आनी WRD हेंच्यांनी केला. हे सगळें करता आसतना सेंट्रल पणजे आसतलो, सांतिनेज एरिया आसतलो, रायबंदर एरिया आसतलो. ओके, सिवरेज वर्कींग फोंतिनास परत आसतलो मळा एरिया, मिरामार एरिया आनी आल्तिनो हांगांतल्यान सगळ्यांत पयलीं व्हडलें काम जें आसा पयलीं सिवरेज पायपलायन घालपाचें सगळी कडेन आमी कंप्लीट केलां. प्रत्येक कडेन ज्या ज्या एरियेन आमकां जी सिवरेज घालपाक जाय आशिल्लें पयलीं तितकें सगळें कंप्लीट जालां. ज्या तेजे मॅन्युअल्स घालपाक जाय आसले ह्या सगळ्या एरियेंतले मॅन्युअल्स घातले आनी ताका सेपरेटली आमी पायपलायन सेपरेट भायर हाडून दवरला जेन्ना हावस कनेक्शन फक्त दिवपाक जाय. हांव सगळ्या पणजेकारांक सांगताय बी आनी रिक्वेस्टूय करता की तेंच्यांनी आतां न्यू सिवरेज कनेक्शन बेगिनात बेगीन घेवपाची गरज आसा जेणे करून आमकां ओल्ड सिवरेजीची पायपलायन जी स्टॉप करपाक जाय
आणि मेन गटारांनी जी मेन सिवरेजीची पायपलायन जो पर्यंत आमी काडिना तो पर्यंत कंप्लिटली आमी जे म्हणटा उदीक चॉकअप जावपाचें काम जे आसा हें बंद जावचें ना. आतां ती सिवरेजी पायपलायन घातल्या ही व्हडल्यो पायपलायन घातल्या ती रोडाच्या पोना घातल्या जाता आनी गटारां थोडीशी वयर आसा त्या खातीर पणजेकारांनी सहकार्य करून ताका सगळ्यांनी आतां कनेक्शनां घेवपाक आपूण नवीन कनेक्शन घेवपाक सुरवात करपाक जाय. एक्चुअल जें काम आसा पळय न्ही हें प्रॅक्टिकली न पळयता हांव खंत व्यक्त करता. म्हाका दुख्ख आसा पणजेकारांक स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर बरोचसो त्रास सहन करचो पडला हांव ना म्हणना, ताज्या बद्दल हांव दुख्खय व्यक्त करता. पण फुडल्या 25 वर्सांक जर बरें मेळटलें आसत जाल्यार ताच्या खातीर थोडेशे कश्ट आनी दुख्ख तेंच्यांनी थोडोसो बिजनेस लॉस तेंच्यांनी सहन केलो त्या बद्दल हांव दिलगिरी व्यक्त करता. पण इन फ्युचर तांकां अशा पद्दतीचे खंयचेच रोड बंद दवरून आमकां त्रास करपाचे ना किंवा कोणीच कोणाक मुद्दम त्रास करूंक ना. आमचे त्रास करपाचें इंटेन्शन ना आनी सरकारान तर स्वताहून मुद्दम त्रास करूंक ना. शेनवार सावन राजधानी पणजेत पे पार्किंगेक सुरवात जाली. स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून 31 मे मेरेन पे पार्किंग शुल्क घेवपाक पालिकेन बंदी घाल्ली अशी माहिती पणजे महानगरपालिकेचे महापौर रोहित मोन्सरात हांणी दिल्या. We had stopped pay parking now because of the inconvenience caused due to smart city. Now most of the roads have been reinstated, even the Balbavan, not Balbavan, sorry, even that other Santanis road has been reinstated now, including the internal roads. So now we are sticking to our deadline of 31st. Attendance have already been out. Now even when the pay parking was not enforced, everyone could see the chaos that was in the city. Also people double parking. There was no proper maintenance thing done. So we are starting today, and yeah, that's it. Will have to be some discipline that is brought into the thing also. Now we will make sure that everything comes back to order also. So one day is starting from today. The one way I have to stick to the traffic police review, but as per pay parking, that will start from today. Yeah. गोंयांत अपघाताच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. शेनवारा मडगांव नुव्या वेस्टर्न बायपास महामार्गाचेर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 2 जाग्यारूच सोंपले आनी एकलो गंभीर जखमी जाल्ल्यान हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. गोंयांत अपघाताचे सत्र सुरूच आसा. मडगांव नुवें वेस्टर्न बायपास महामार्गाचेर जाल्ल्या भिरांकूळ स्वय अपघातात 2 जागेरूच मरण आयलें आनी एकलो गंभीर जखमी. ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. कार चलोवप्याचें नियंत्रण सुटिल्ल्यान रस्ते कुशीक आशिल्ले सिमेंट ब्लॉकाक धपको दिलो. ज्या गाडयेंत सोऱ्याचे कॅन लेगीत मेळ्ळ्यात. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो आनी 2 कुडी हॉस्पिटलांत पोस्टमॉर्टम करपा खातीर धाडून दिल्यात. फुडलो तपास सुरू आसा. महिनापूर्वी पुलिसांक जवळ 6:45 सुमारे कॉल आयलो की वेस्टर्न बायपास जो आसा नुवें गरोटी हांगा एक एक्सिडेंट जाला आनी एक्सिडेंट कितलो भयंकर आशिल्लो हो पळयलो जाल्यार एक्सिडेंट सेल्फ एक्सिडेंट. हांगा एक गाडी सियाज गाडी जी वेर्णा साकून येताली आनी ती फिश मार्केटा कडेन वताली फिश मार्केटा कडेन आनी हांगाचे सायडीक कॉन्क्रिटाचे ब्लॉक दवरले त्या ब्लॉकाक मोकून ही गाडी परती जाली आनी हे सायडीक येली. आता मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे ह्या गाडयांक टोटल 30 जाण आशिल्ले आनी 30 जाणांतले 10 जाण मेले. एकटें सिरियसली इंजर्ड जाला ताका हॉस्पिटलांत व्हेल्लो आसा. हो एक्सिडेंट कितलो पावरफूल आशिल्लो टायर परती जावपाची परिस्थिती जाल्या आनी गाडयेची 2 एअर बॅगां फुल्ली आसात. त्याच बरोबर काडपाक जेन्ना हें जाली तेन्ना फायर ब्रिगेडीच्या मदतीन ही बॉडी पुलिसांनी काडिल्ली आसा आनी सद्याक ती पोस्टमॉर्टमाक धाडिल्ली आसा. एक्सिडेंट जालो तो जालो अशें भितर आमी गाडयेक पळयलें तेन्ना आमकां सोऱ्याचे टिनूय दिसून आयिल्ले आसात. म्हणजे हे चड करून सोऱ्याच्या अक्षर आसतले आनी तांचो कंट्रोल चुकलो आनी हो एक्सिडेंट जालो. म्हणटकीर मडगांवच्यान हो म्हणून 4 वर्सां जालीं कुटबोना नव्यान जेटी बांदून मात अजून मेरेन ह्या जेटीचें उक्तावण जाल्लें ना. नुस्तेमारी खात्यान पुरायपणान दुर्लक्ष केल्ल्याचें दिसून येता अशी खंत नुस्तें वेवसायीक सावियो डिसिल्वान उक्तायल्या. ह्या जेटीचेर आशिल्ल्यो स्क्रॅप बोटी लेगीत तश्योच पडल्यात. देखून नुस्तेमारी खात्याचो मंत्री निलकंठ हळर्णकार तशेंच खात्याच्या संचालकान ह्या जेटीची पळोवणी करची अशी मागणी सावियोन ह्या वेळार केल्या. आज हांव उबो आसा थंय ही न्यू जेटी म्हाका दिसता ही एटलिस्ट 4 to 5 years जाले. आज पर्यंत इनॉग्रेशन जावंक ना कांयच ना आनी त्यो आमी लास्ट 3 सीझन जाले हे कंप्लेन करीता की हांगा स्क्रॅप बोटी हेतून दिसता. स्क्रॅप बोट्यो अजून आसा. सरकार कितें करता हे फिशरीज डिपार्टमेंट फकत येता नोटिस्यो मारता. हे नोटीस मारून हेचेर कांय एक्शन कांय जायना.
कित्याक सगळे तुम्ही पळयलां आसतलें, तुम्ही गेले पावटी आयिल्ले थंय सगळे नोटीस मारले, वॉर्निंग दिल्ली, तर हे नोटीसो काडल्यो सगळ्या बोटकारांक जे स्क्रॅप बोटी आनी जायत्यो स्क्रॅप बोटी आहा तेंचे VRC ना कांय ना. हे ज्यो नोटीस मारता ते कोणाक मारता ते खबर ना, कोणाक नोटीस मारता ते आमकां खबर ना, कित्याक जे जायत्यो बोटी आहा तांचे ओनर सुद्धा ना. आता आमकां कळोन येयले जायत्यो बोटी हांगा हेज्यो कर्नाटकाच्यो आहाय म्हण. हू इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक एक्शन ऑन दीज बोट्स? कित्याक ह्यो ज्यो बोट्यो कर्नाटकाच्यो हाडल्या VRC ना कांय ना, आनी हो स्क्रॅप हो 200 मिटर्स हो येदो व्हडलो जेटी आसा, इट हॅज नॉट बीन युटिलायज. हिंगा फिशिंगाचो ह्यो म्हण लिंगी आतां आयल्या, हो म्हाका दिसता हो स्क्रॅप जेटी जाल्या. एक हॉस्पिटल कशें हांगा जाला, हांगा इवन ड्युरींग सीझन टायम तुम्ही आयल्या, हिंगा नेट आसता, स्क्रॅप गार्बेज, देर इज नो मेंटेनन्स अँड फिशरीज डिपार्टमेंट इज फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस. बिकॉज हे आमकां आश्वासनां दीत आसता. आनी म्हाका दिसता फिशरीज मिनिस्टर आज पर्यंत म्हाका दिसता तो एक कुडबोण जेटीचेर पावला म्हूण. म्हाका दिसता हेणे फिशरीज निलकंठ अलंकारान एक दीस येवन विजीट मारची, कित्याक जे हो फिशरीज मिनिस्टर एका खबर दिसना एक कुडबोण जेटी हे परिस्थितीन आसा म्हूण. सो हांव मागता फिशरीज डायरेक्टर तशेंच फिशरीज मिनिस्टर हेजे एक्शन घेवचे, ज्यो स्क्रॅप बोटी आसा ह्यो हांगाच्यो काडच्यो. शुक्रारा दाबोळे विमानतळाचे ड्रंक अँड ड्रायव्ह मोहिमे अंतर्गत 7 जाणांचेर गुन्यांव दाखल. येरादारी कक्षाचे PI राहुल धुमशेकर हांच्या नेतृत्वाखाला ही कारवाय जाली. पर्यटन थळ म्हणून फामाद गोंयांत अपघातांच्या प्रमाणात वाड जायत चल्ल्या. हांगा येवपी पर्यटक सोऱ्याच्या घुवेंत गाडी चलयतात, तशेंच वेगवेगळे स्टंट्स करून धुमशेणे घालतात. ह्या सगळ्याचेर आळाबंदी हाडपाक आता येरादारी पुलीस सज्ज जाल्यात. तांणी पर्यटकांचो वावर चड आशिल्ल्या सुवातींनी ड्रंक अँड ड्रायव्ह मोहिमी सुरू केल्यात. दाबोळी विमानतळाचेर राबयल्ल्या अशाच मोहिमेत येरादारी पुलिसांनी 7 जाणांचेर गुन्यांव दाखल केला. येरादारी कक्षाचे PI राहुल धुमशेकर हांच्या नेतृत्वाखाला ही कारवाय जाली. आता आमी पळयता की जे ड्रंक अँड ड्रायव्ह केसीस गोंयभरांत वाडलेले आसा, तशेंच आमी रिसंटली पळयल्ले जे वेर्णा IDC हांगा एक बस ड्रायव्हर ड्रंक अँड ड्रायव्ह आसलो आनी तेणी टेंपरी सिडा व्हरून मारून तितून 5 जाणांची डेथ जाल्ली आसा. तशेंच आतां गोंयभरांत पुलीस सारके अलर्ट जाल्ले आसा. तशेंच काल दाबोळी एअरपोर्ट ट्रॅफिक सेल PI राहुल धामशेकर आनी तेचे स्टाफ तेंच्यांनी खंय काल ड्रंक अँड ड्रायव्ह केसीसाची ड्रायव्ह घेतली आनी तितून तेंकां टोटल 7 केसी, जो एक शॉर्टस्ट डिस्टन्स म्हणूंक शकता, खंय तरी एअरपोर्टाचो स्टार्टिंग पॉयंट तसोच एक्झीट पॉयंटार ते रावलेले आनी ते भितरूच तेंकां टोटल 7 केसीस ड्रंक अँड ड्रायव्ह तेंच्यांनी बूक केली. आनी ते केसीसान तेंकां दिसलें की जे रेंटल कॅब जे टुरिस्ट चलयतात तितून थोडे ते आहलेले, तशेंच टॅक्सी ड्रायव्हर्स, तशेंच लोकल जे कोण सोडून येताले आपले फॅमिली तेंकां तेंच्यांनी बूक केलेले आसा. आतां आमी पळयता की जेन्ना पुलीस हेंकां सगल्यांक फायन मारता, पूण फायन मारली काय आमी एक पळयता की जे कोणाक फायन पडला तोच ती स्वता गाडी घेवन ती घरा वयता. खंय तरी हेचेर गव्हर्मेंटान लक्ष दिवपाची गरज आसा की जेन्ना तेका फायन पडटा तेजे फॅमिली मेंबर्स आसूं नाल्यार तेजे आनी कोण आसूं नाल्यार ती गाडी तेंकां होल्ड दवरून तेंकां स्वता तेंचे कोणाक फॅमिलीक आफोवन ती गाडी धाडपाची गरज आसा, ना की तेंकां चलोवंक दिवपाची गरज. कित्याक फुडें अशें जावंक शकता की फायन दिली पूण खंय तरी तेंकां फुडें वचून ते आनी कोणाक मारूंक शकता. सो हेचेर खंय तरी गव्हर्मेंटान एक लक्ष दिवपाची गरज आसा आनी हेचेर एक खंय तरी तोडको हाडपाची गरज आसा. वास्कोच्यान गोमंतक TV खातीर शुभम फिरोज. वेळसांव पाळी वाठारांत रेल्वे दोट्टीकरणाक लागून बेकायदेशीरपणान दोंगर कापणी केल्ल्याचें दिसून येता. खरें म्हळ्यार हो जागो कोणाकूच सुपूर्द केल्लो ना. तेन्ना कोणाची परवानगी घेवन रेल्वे कंत्राटदारान ही दोंगर कापणी करपाक सुरवात केली म्हणून थळाव्यांचो प्रश्न. कांय दिसां भितर पावसाच्या हंगामाक सुरवात जातली तेन्ना हांचो परिणाम थंयच्या थळाव्यांचेर जातलो. देखून रान खात्यान तशेंच उदका स्रोत खात्यान हाची दखल घेवन पळोवणी करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आयज आमी मळो ह्या वाठारान आहा. हो जागो आमच्या विलेज पंचायत ऑफ वेलसांव पाली सोर्सी आनी बरो एक जागो, कित्याक लोक हिंगा जायतो लोक हिंगा पिकनीक करपा अशें करून थंडाय गरमी तेंपान हिंगा लोक येतालो. म्हळ्यार आयज आमकां दिसती पडटा की हें धांवळ ट्रॅफिकिंगाक लागून सावथ वेस्टर्न रेल्वे हाजो कॉन्ट्रॅक्टर RVNL हेणे इतलो आतां हिल काटींग केला, अनऑथरायज हिल काटींग. हांव अनऑथरायज कित्याक म्हणटा की हो जागो आहा तो आज पर्यंत लँड एक्विजिशन प्रोसेस चालू आहा गव्हर्मेंटाची आनी हो जागो हँड ओव्हर केल्लो ना रेल्वेक.
या कोणाकूय. सो हांव म्हणटा हेका कोणे हे परमिशन दिलें इतलें हें करपाक. आनी म्हजे फाटी म्हज्या लेफ्ट हँड सायडाक घरां आहा कितलीं, आनी एक 10 ते 15 दिसान पावस येतलो. हिंगा पॉसिबिलिटी आहा ऑफ लँडस्लायड्स. हे तूं चोवपाक गेला हिंग कितें एम्बॅकमेंट ना कांय ना. तेणी फकत तो दोंगर आहा तो कोसडेला. हिंगा धोड आहली पयलीं कोणें पुर्वजान बांदली ती सगळी धोड बड मोडून हें आतां चोय हें तर दिसती पडटा की हें सगळें तेणी कोसडून दवरलां. सो हांव मागता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट तेणी हिंगेन इन्स्पेक्शन करचें. शुक्रारा राती मार्ना शिवोले हांगा रस्तो उपतना बिबटो दिश्टी पडलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण तो बिबटो खंय एका घराच्या दुर्गावयल्यान रानांत वतालो. हे विशीं थळाव्यांनी बेगोबेग रान खात्याक कळीत केलें. रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी थंय वचून पळोवणी केली. तशेंच तो बिबटो बेगीन सापडचो ह्या हेतान थंय CCTV कॅमेराय बसयल्यात. बिबट्याक लागून थळाव्या लोकां मदीं भिरांत पातळ्या. म्हणजे कितें आहा लोकल पळय आमचे आसा तेंच्यांनी मातशें रातचे मातशें अलर्ट रावचे की भोंवतना मातशें नजर दवरची की शेकात भोंवचे कितें. हेचे पयलीं केन्ना हे दिसलो हांगासर ना कितें आयकोंक येयलेलें ना तशें कांय आयकूंक ना की हांव खूब फावटी रात दिसाचो भोंवता पूण म्हाका केन्ना अशें आयकूंक ना. कोर कोवन येयले हांगर कितें हांगर लेपड भोंवता म्हणून तें कोवना फुडें हांवें सॅक्युरिटीशीन खबर घेतली म्हणजे कितें जालां पळय तें हांगा. तितल्यान मागीर म्हाका कोवन येयलें की हांगा लेपड आहा म्हणून. मागीर सॅक्युरिटीन सांगलें लेपड आपणें पळयला. म्हणटकूच हांवें आनी वगत करूंक ना. हांवें फॉरेस्टराक फोन केलो. फॉरेस्टराक फोन मारना फुडें दुसरे दिसा आयज सकाळीं आमचो फॉरेस्टर हांगा येयले आनी तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें. इन्स्पेक्शन करना पयले ते वयर गेले दोंगराचेर तिकडे भितर गेले आनी मागीर तांकां सिम्टम्स मेवली वयताना घरा कडेन. तितल्यान आतां कन्फर्म जालेलें आहा की तो खऱ्यांनीच लेपड म्हणून. सो आयज तेंच्यांनी येवन कॅमेरा बा बसयलेले आहा आनी तर कॅमेराचेर वा तर तेंकां आयज 2-3 दिसांक तर दिश्टी पडलो जाल्यार मागीर ते ट्रॅप घालपाचें आहा. कला अकादमीचेर लागीं 75 कोटी रुपया मोडून केल्ले वादग्रस्त दुरुस्ती कामाचेर आतां आनीक 10 कोटी. सरकारान परतून एक फावट 10 कोटी रुपया मोडपाचेर मान्यताय दिल्या. कला अकादमीची दुरुस्ती सद्याक गोंयांत मोठो वादाचो विशय थारला. कला अकॅडमी ही आमची नामनेची वास्तू आसा आनी हे सगळे गोंयभरच न्हय तर आख्खे जगभर फामाद अशी ही कला अकॅडमी आसा. आनी हेच कला अकॅडमीचे 70 कोटी मोडून रिपेरेशन केल्ले आनी ताचे जेन्ना नूतनीकरण केले उपरांत हांगासर म्हणजे सगळ्या कलाकारांक सगळ्या लोकांक सारके आनंद जाल्लो की आमची जी कला अकॅडमी आसा ती परत आमकां खंय तरी तशीच आसा तशीच मेळटली म्हणून. पूण जर आमी पळयत जाल्यार कला अकॅडमी जेन्ना ओपनिंग जालें रिओपनिंग जाल्या उपरांत कला अकॅडमीचेर वेगवेगळे आरोप जे आसा ते जावपाक लागले. कोणी आरोप केलो की थंयसर आवाज येना म्हणजे जेन्ना स्टेजीचेर गेल्या उपरांत नाटक करतना किंवा तियात्र करतना थंयसर आवाज येना जाल्यार ताचे उपरांत आमी जर पळयत जाल्यार कला अकॅडमीचे जो ओपन एअर जो भाग आसा थंयसर तो ओपन एअर भाग जो आसा तो टोटली कोसळ्ळो आनी ओपन एअर भाग जो आसा तो वेगळोच दिसपाक लागलो. मागीर आमी तुमच्या मुखार एक जी आसा ती न्यूज घेवन येयली. हांगासर म्हणजे कला अकॅडमी म्हटल्या उपरांत सगळे क्लीन आसताली पूण जेन्ना आमी तुमच्या मुखार घेवन येयली तेन्ना सगळे कला अकॅडमीचे म्हणजे डर्टी आनी सगळी कडेन कचरो सगळी कडेन चिखल घाण अशें आमकां दिश्टी पडलें. ताचे उपरांत आमी तुमच्या मुखार एक घेवन आयली ती म्हटल्यार कला अकॅडमीच्या जे स्टेज आसा तातूंत जो लोक जे सभागृहांत बसता तातूंतल्यान जेन्ना पावस लागलो जोरदार जेन्ना पावस लागलो तेन्ना सुद्दां म्हणजे उदक गळपाक लागलें. पावस फक्त थोडेच 2-3 दीस पावस लागल्या उपरांत कला अकॅडमीची वेगळीच परिस्थिती मागीर उदक कला अकॅडमीन भरपाक लागलें. अशे वेगवेगळे जे आरोप आसा ते कला अकॅडमीचेर लागताले आनी कला अकॅडमी 70 करोड मोडून जी बांदलेली ताचेर प्रश्न येयलो की इतले करोड मोडून समज जर कला अकॅडमी बांदले जाल्यार ताचें रिपेरेशन वर्क केला तरी कितें. ताचे उपरांत आमी हालींच 2 दीस जाले तुमच्या मुखार घेवन आयले की जे उदक गळटाले ताचे वयरूच खंय तरी जे आसा ते म्हणजे कापेत आनी जे पत्रे घालून म्हणजे ताडपत्री घालून तांच्यांनी ते म्हणजे रिपेरेशन वर्क केला ते तुमी फाटल्यान आमच्या पळोवपाकूय शकता. जाल्यार हे सगळे जाल्या उपरांत आतां एक जी गजाल मुखार आयल्या ती म्हटल्यार कला अकॅडमी खातीर परत 10 CR म्हणजे 10 करोड परत खंय तरी सँक्शन जालेले आसा आनी
आता 10 करोड हे जे आसा ते म्हणजे सँक्शन केले उपरांत आता जी कामां जी आसा ती तरी सारकी जातले काय कितें असो सुद्धा प्रश्न पडटा. कारण इतले जर 70 कोटी समज जर मोडून जर ही कामां जायना जाल्यार आनीक 10 कोटी म्हणजे सँक्शन केले उपरांत कामां जातली काय ती आता आमकां पळोवची पडटली. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष सईत हांव वर्षा आशवेकर. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श